नमस्कार गोंयकारांनो, हांव सुबोध मांद्रेकर. आयज आमी आसले आमच्या गांवांत रेवाड्या. सो हांगासर इशू आहा मेन म्हटल्यार हांकां उदीक भरता. हांगासर जेन्ना वयल्यान धरणाच्यो पोळयो सोडटा तेन्ना फूल हांगासर भरता आनी तांकां खंयसरूच वाट ना वचपा आनी वयल्यान हांच्या वायरीय गेल्ल्यो आसात. सो हांकां खूब प्रॉब्लम आहा. घरान तेंच्या जाणटी मनशां आहात, तांकांय फाल्यां जर शीक पडली कितें जाली तर तांकां फाल्यां हांगासून गाडी व्हरतले जाल्यार तांकां वाट ना खंयच्यानूच वचपाक. दोनूय कंपाऊंड आनी मदल्यान वाट आहा ती फूल वाट उदकान ब्लॉक जाल्ली आसता. आनी इवन वयल्यान जर वायरी पडात सुद्दां फाल्यां सकाळी जेन्ना उदीक भरलेलें आसता तेन्ना वायर जर शॉर्ट जावन पडली कितें तुटले वयल्यान चुराड पडोन जाल्यार तो इशू तेंका खूब सिरियस इशू जावंक शकता. तो तेंच्यांनी इवन पंचायतीन थंय सांगलेले पूण अजून मेरेन कांय एक्शन जावंक ना. सो आयकुया फुडले तेंचेच कडल्यान ती कितें म्हणटात तेजेर. कितें प्रॉब्लेम आहा तुमकां उदकाचो? आमकां दर वर्स हिंगासर उदक भरता. ते दोरयो पोळी आनी सगळे आमचे हिंगासर वारंडा सगळे भरता. हिंगासर फूल भरता, वयर पासून भरता आमचे स्टेपू पर्यंत. आनी आमचे शेजाऱ्यान दोनूय सायडीन लेफ्ट आनी रायटान दोगांयच्यो तेका रस्ते आहात. आमी मिडल आहात सारकी मदेगात. आमकां कांयच रस्तो ना. मातशी प्लीज ते करून घेयात. आनी वयर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आहात, ते वायर्स अशे चुट्टा बी कितें पडत जाल्यार सारकी सकयल पडटात आनी ते स्पार्क्स येतात आनी भुरगीं बी आसत जाल्यार ते आनी प्रॉब्लेम जाता. लास्ट टायम सायक्लोनाच्या टायमार पासून आमकां 6 days आमकां लायट्स ना हाडली. आनी ते सगळे शॉक वॉक येवंक शकता तसले प्रॉब्लेम. मागीर लास्ट आफ्टर 6 days या 7 days आमकां लायट व्हरली. मम्मीचे इन्सुलीन फ्रिजीन दवरलेले ते सगळे आमचे पिड्यार जाले. टॅबलेट सगळे भरलेले कितें आहले ते आफ्टर 6 days. आनी तशें एवरी टायम लायट येता वयता आनी एवरी टायम तशें जाता. मम्मीक एवरी टायम नेबुलायझर बी घेवचें पडटा. तेय आमकां प्रॉब्लेम जाले लायट वचून. प्लस आमकां पावपाकय येयना. हिंगासर गाडी आसली जाल्यार जागो ना, रस्तो आसना. वचता सगळी माती एकठांय जाता, सगळी पांये भितर वयता चित्रान. कोणूच व्यावस्टेशन घेयना रस्तो करता. तुमकां फ्लड येवन कितें प्रॉब्लेम जाला बीन असो? गुडीत ते मोडलेले आसता एवरी इयर येयलेले पावस. ते मोठ्ठा बोंड बांदलेले मोठ्ठा उदक.